नमस्कार. आयच्या डिबेटात तुमकां सगळ्याक येवकार. आणि विषय जो आसा तो युद्धा सारकी परिस्थिती आसा, पण युद्धा सारक्या परिस्थितीचें राजकारण जावपाक लागला. पहिली गजाल म्हळ्यार राजकारण करप योग्य काय अयोग्य, आणि दुसरें जर तें जालें जाल्यार जेन्ना निवडणूक जातली तेन्ना ताजो फायदो कोणाक जातलो. चार मानेस्त म्हजे बरोबर स्टुडियो भितर पयली आसात काँग्रेसीचे ज्येष्ठ फुडारी आणि तांचे चीफ स्पोक्सपर्सन रमाकांत खलप. स्वागत तुमचें. दुसरे आसात म्हजे बरोबर भाजपाचे ज्येष्ठ फुडारी आणि आदले आमदार सुभाषबाब फळदेसाय. स्वागत. तिसरे आसात म्हजे बरोबर गोवन वार्ताचे संपादक संजयबाब ढवळीकर. स्वागत. आणि चौथे आसात म्हजे बरोबर दैनिक हेराल्डाचे संपादक राजनबाब देसाय. राजनबाब, सुरवात तुमचे कडच्यान करता. जेन्ना असो एक इव्हेंट घडटा एका देशाच्या कारकिर्दीत, ताजे राजकारण जो लिडर आसा तो ताजे क्रेडीट घेतलोच न्ही. ताणें घेवप हें बरोबर काय चुकीचें, आनी जर घेतलें जाल्यार ताजो बरो परिणाम जातलो काय वायट परिणाम जातलो? म्हाका दिसता की क्रेडीट घेवपा परस क्रेडीट हें दिवप काय ना हें लोक ठरयता. तें ऑटोमॅटीक येवपाक जाय, ते लोकांच्या स्पिरिटांतल्यान येवपाक जाय. जर ते मुद्दाम घेवपाचो जर प्रयत्न जालो जाल्यार ताचे काउंटर प्रोडक्टीव जावपाक शकता. सद्याच्या परिस्थितीत म्हाका दिसता की सगळी जनता, सगळी भारतीय जनता ही भारताच्या लष्करा बरोबर, इंडियन एअरफोर्स, नेव्ही आणि एकूण डिफेन्स जे आमचे एस्टॅब्लिशमेंट्स आहा तांच्या बरोबर, तांच्या फाटल्यान आसा. अशा परिस्थितीत जेन्ना लोक अशा तरेचो पुढाकार घेता, लोक अशा तरेचे सगळे एक भाशेन उलयता, तर म्हाका दिसता की राजकारण्यांनी दुसरी भाशा उलोवंक जायना. आणि हे सगळे करून कितें तरी लोकांनी दिल्यार क्रेडीट घेवचें. हय, बरोबर. ते ओडून हाडचें न्ही. संजय, तुमकां कितें दिसता? जेन्ना एक बोल्ड स्टेप जेन्ना घेतात तेन्ना साहजिकच त्या लिडराक दिसप एक नॅचरल न्ही. जेन्ना इलेक्शन तोंडा मुखार आसता की हाजो आपल्याक फायदो जावपाक जाय, आय हॅव टेकन दीस डिसिजन, इट शूड वर्क इन माय फेवर. हें जर त्या लिडराक दिसलें जाल्यार तातूंत चुकीचें कितें? जो कोण पंतप्रधान किंवा देशाचो प्रमुख, सरकारचो प्रमुख आसा की ताका हातूंचे जर हे सगळे ऑपरेशन सक्सेसफूल जाले 100% क्रेडीट ताका मेळटलें हें नक्की. आता ते कितले घेवप, राजेंद्र म्हणटा थंयचे तोच मुद्दो फुडें व्हरता की क्रेडीट ना घेतल्यारूय क्रेडीट मेळटलेंच जर ती मोहीम यशस्वी जाली जाल्यार. पूण ते थंय आजून कंप्लीट एक्शनूय जावना आणि त्या पयलींच जाहीर सभांनी वचून भाशणां करून जोरदार एकदम म्हणजे मिट्टी की सौगंध भी अशें करून ते घेवप, म्हणजे हे मातशें चड दिसलें. सिच्युएशन इज स्टील डेव्हलपिंग. हय, सिच्युएशन इज स्टील डेव्हलपिंग. आणि इफ कंप्लीट एपिसोड जावनी तो जर सक्सेसफुली आणि जातलोच सक्सेसफुली तो पूर्ण जातलो. कारण आज जी पाकिस्तानाची परिस्थिती जाल्या आणि ज्या तरेन थंय सामकी चलबिचल जाल्या सगळे ते पळयत जाल्यार हे आमचे पूर्णपणे यश जातले मोहिमेचे. आणि ती मोहीम पूर्ण जातकीर आख्खो देश आपोआपूच क्रेडीट दितलो न्ही. हे ज्यांनी ही मोहीम हातान घेतली तांकां मेळटले आणि दॅट इज नॅचरल क्रेडीट. पूण आतां म्हाका दिसता की थोडी घाई जाल्या बेगीन घेवपाची. म्हणजे सगळ्या देशभर एक वातावरण तयार करपाक जाय. राजकीय आमच्या कारण निवडणुको लागीं पावल्या आणि थंय ती सरमिसळ जाल्या. म्हणजे डिफेन्स एक्शन इज वन थिंग आणि पॉलिटिकल मायलेज घेवप ही दुसरी. घ्या तुमी, नैसर्गीक रित्या मेळटा तितले घ्या आणि बाकीचे येतलेच आपोआप. पूण खूब घाई करता अशें दिसलें म्हाका. मागीर कितें दिसता, घाई जाल्या? येस, हांवें स्वता जवळ गोवा स्वतंत्र जाल्या पासून युद्धजन्य परिस्थिती, प्रत्यक्ष युद्ध, त्यानंतर जाल्ले परिणाम, त्याचो फायदो गैरफायदो कोणें घेतलो हे बरोचसो अनुभव आमकां भारतीयांक आसा आनी आमकां गोंयकारांकूय आसा. ज्या वेळार गोवा लिबरेशन केलें तो फायदो नेहरूच्या काळान जालो. उपरांत शास्त्री, मागीर इंदिरा गांधी, बांगलादेशची निर्मिती. पण आमकां केन्नाच अशें दिसलें ना की त्या नेत्यांनी, त्या लिडरांनी वचून टॉमटॉम करून हांवें केलें अशें व्यक्ती कडेन, स्वता कडेन असो क्रेडीट घेवचो प्रयत्न केलो ना. देश मेरे हात में सुरक्षीत है अशें जेन्ना एक पंतप्रधान सांगूंक सोदता त्या वेळार तूं थंय राजकारण करता, टोटली राजकारण करता, आनी ते अत्यंत लो लेवलचें. जशें आमच्या ढवळीकर बाबान सांगलें त्या प्रमाणे ज्या वेळार एक देश जेन्ना सक्सेसफूल जाता, मागीर तो रॉकेट चंद्राचेर धाडपाचें कारण आसूं किंवा युद्धान आसूं किंवा खेळान आसूं, देश आपली कॉलर टायट करता की आमचो देश जिखलो म्हणून. आनी त्या वेळार जो कोण थंय अधिकाराचेर आसा तेणें ती भुमिका योग्य हाताळ्ळी हेची खात्री पडली की ताका तो माथ्यार घेता, उखलून घेता. त्या साठी म्हाका घेरे माथ्यार म्हणून सांगची गरज कोणाक पडना. आज फरक आमकां दिसती पडत तोच. भारताचें सैन्य जें आसा, आर्मी जी आसा, भारताचे विविध फोर्सीस आसा ते इतले प्रबळ आसात आनी ते प्रबळ एकल्या मनशान करूं ना. गेल्या 50 वर्षांत आमची शक्ती प्रबळ करपाचो प्रयत्न चल्ला. आमी पाकिस्तान युद्धांतल्यान, आमी चायना युद्धांतल्यान शिकल्यान
खंय आमचें चुकलें, खंय आमची शक्ती वाडोवपाक जाय, आनी ते सगळे आमच्या देशाच्या त्या वेळेच्या पंतप्रधानांनी हें काम केल्लें आसा. आनी तें फळ म्हणून आज काल आमी ताबडतोब उत्तर दिवंक शकले. जे सक्सेसफूल मेळ्ळा त्या बरोबर पंतप्रधानाचें कौतुकय आमी करूंक जाय. फायनली तो हेड ऑफ दी गव्हर्मेंट आसा आनी सगळ्या ऑपोजिशन पक्षांनी तेंच काम केलें पळय काल. आपले सगळे राजकीय कार्यक्रम कुशीक दवरून ताणें सांगलें की आमचो देशाक पाठिंबो आसा, आमचो सरकार घेता त्या निर्णयाक आमचो पाठिंबो आसा, पाकिस्तानाक धडो शिकोवपूच जाय. पण ताका उत्तर कशें दिलें सरकारी पक्षान, राज्यकर्त्या पक्षान, एंटायरली डिफरंट पक्षान दिलें. येदुवरप्पा सांगपाक लागलो जे ही लढाई जाली काल आमकां 28 पैकी 22 सीट मेळटले म्हणून येदुवरप्पा सांगता. सुद्दां पंतप्रधान राजस्थानान वचून जें भाशण केलें तें राजकीय ह्या पलीकडचें भाशण. इट वॉज नॉट अ डिप्लोमॅटीक भाशण एट ऑल. एखाद्या राष्ट्राच्या प्रमुख अधिकाऱ्याचें भाशण अशें केन्नाच दिसलेंच ना. ओके सुभाष बाब, कित्याक घाई कित्याक? तुमी हें सोंपपा जाय न्ही. एक एपिसोड जर सुरू जाला तो एपिसोड सोंपपाक जाय. हें मदींच एक क्रेडीट घेवपाचें जालें किंवा कार्यक्रम तुमचे सगळे चालू आसात, ताजेरूय काँग्रेसीन टिका केल्या की आमी सगळे आमचे कार्यक्रम रद्द केले पण तुमचे कॅम्पेनींग फूल फ्लेज चालू आसा. कितली बरोबर कितली चूक? हाव डू यू डिफेंड इट? म्हजे मतान हे जे जैत आसा हे सगळे फ्रंटाचेर आसा. एक आमचे पॉलिटिकल फ्रंट, प्रायम मिनिस्टर ऑफिस, डिप्लोमॅटीक फ्रंट, आमचे डिफेन्स हे आसात, डिफेन्स फ्रंट आसतले किंवा कॉमर्स जावं इकॉनॉमीक, ह्या सगळ्या वटच्यान ही सगळी फ्रंट हाताळ्यात नरेंद्र मोदी आनी ताचें ऑफिस किंवा हे गव्हर्मेंट म्हणलें जावून. आनी म्हाका तरी दिसना की नरेंद्र मोदी इज पॉलिटायसींग ते राजकीय ताजो फायदो घेवपा खातीर मिटिंगो केले ना. If you see the series of the programs, these programs were scheduled well in advance. Prime Ministeraचो आयज अटॅक जालो आनी फाल्यां राजस्थानाक ताचो फायदो घेवपाक गेलो ना. आनी प्रायम मिनिस्टर जेन्ना खंयच्याय एका स्टेटीन एड्रेस करपाक वता तेन्ना साहजिकच 1-2 मिनटां ताचेर उलयतलोच. आनी हें उलोवप हें अत्यंत गरजेचें. जनतेक ताणें आव्हान करप, जनतेक तें हें करप आनी जो कॉन्फिडन्स आमच्या डिफेन्स आनी सेक्युरिटी फोर्साक जाय वो मोदी कडच्यान मेळपाक जाय. देश हमारे हात में सुरक्षित है म्हणलें जर जाय, सुरक्षित आसा हें प्रूव करून दाखयल्लें आसा. ही इज नॉट ट्रायंग टू टेक क्रेडीट. वेरएज इफ यू सी टुडे ही हॅड एड्रेस फॉर अबाउट 2 hours. अबाउट 18,000 केंद्रांतल्यान सेंटरांतल्यान ताणें 2 वरां आपल्या करोडो कार्यकर्त्यांक हें केल्लें आसा, संबोधीत केल्लें आसा. एक शब्द ताणें पुलवामा किंवा ह्या एटॅकाचेर आमी कितें केलें हाचें केन्ना हें केलें ना. म्हणजे बिझनस जे एप्रोप्रिएट आसा, जे त्या वेळार योग्य आसा ते योग्य वेळार ताणें कार्यकर्त्यांक मार्गदर्शन करपाचें, आमच्या एअर फोर्साचो कॉन्फिडन्स बूस्ट करपाचो, ह्या लेवलाचेर ज्यो गरजो ज्यो हें आसात त्यो प्रायम मिनिस्टरान एड्रेस करपाकच जाय. आनी हातून भितर राजकीय फायदो जातलो, लॉस जातले. एखादे वेळी आमी जेन्ना ही एअरक्राफ्ट पयर वचून पाकिस्तानाच्या हद्दी भितर बसपाची कोणाक कापस्तार जायनाशिल्ली आनी ती कितें वेल्यान काडून ती ड्रॉप करतात अशें कांय ना. इट हॅज टू गो टू द डेप्थ आनी टार्गेट इट. आनी त्या टार्गेट करता आसतना जर 4-5 विमानां पडलीं, एअरक्राफ्ट पडले जर जायत जाल्यार तो परत सेटबॅक जायनाशिल्लो मोदीक. बट दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल सेटबॅक. म्हाका राजकीय फायदो कितलो जातलो, लॉस कितले जातले हें कॅल्क्युलेशन करचे पयलीं आपलो कॉन्फिडन्स आनी आमचेर जो कितें हें अटॅक केल्लो आसा ताचो बदलो, रिवेंज हो प्रॉपर घेतिल्लो आसा. तातूंत राजकीय फायदो आयज जाल्लो आसा. एखादे वेळ ताचे लॉसय जावपाक शकता आशिल्लें. आयज आमचो एक पायलट आसा पूण त्या पायलटाक भितर आसा म्हणून काँग्रेस आनी बाकीचे ऑपोजिशन इतके टार्गेट करतात की तो पायलट थंय गेलो. जेन्ना युद्ध परिस्थिती आसता तेन्ना दोनी सायडींनी लॉस जावपाची शक्यता आसता. हें पटना तुमकां की तांणी एक बोल्ड डिसिजन घेतलें एज अ पॉलिटिकल लिडरशीप. घडये ते बॅकफायर जावपाक शकता आशिल्लें. आज ते बॅकफायर जालें ना. सो तुमी जर तांणी म्हळें की जालें ना म्हणून तुमी टिका करता तांचे? प्रमोद आमचें तें म्हणणें ना. हय, आतां सुभाष बाबान म्हणलें की हें धाडस आनी कोणें दाखोवना. धाडस ह्या पयलीं खूब जाणांनी दाखयलां. 71 युद्ध पळया, बांगलादेश. इंदिरा गांधीन लिटररी पाकिस्तान त्या टायमार पाकिस्तानाचेर लिटररी हल्लो केल्लो. धाडस कोणी केन्ना म्हणलेंच ना. डोंट मिसकोट. आनी बांगलादेश जेन्ना स्वातंत्र्य करून तांच्या हातांत ताब्यांत दिलो तेन्ना संपूर्ण जगान म्हणजे आतां जें वातावरण आसा ताचे परस कितले आमी ल्हान आशिल्ले त्या टायमार कितले तरी चड वातावरण लोकांचे मदीं देशभक्तीचें अशें हें व्हांवतालें आनी लोक रस्त्यार येताले. अपोजिशनान त्या टायमार केन्नाच इंदिरा गांधीच्या खंयच्याच कृतीक आक्षेप घेवनाशिल्लो.
उलट अटल बिहारी वाजपेयी सारक्यांनी दुर्गा अशा शब्दांत इंदिरा गांधीचें कौतुक केल्लें. कारण इंदिरा गांधीन युद्ध हेंच टार्गेट केल्लें. इंदिरा गांधीन राजकारण उलोवना, इंदिरा गांधी राजकारण करूना. ही कालची एक कारवाई आसा, त्याच्या पयलीं एक सर्जिकलाची तुमकां खबर आसा, एक सर्जिकल जालो, त्याच्या उपरांत जवळ जवळ वर्सभर फक्त सर्जिकल हो देशान केला. सर्जिकल हो तुमी करूना, राजकारण्यांनी करूना, आमच्या जवानांनी केला. राजकारणी त्या फाटल्यान ताचो पाठिंबो हे ते सगळें आसा. पूण एखादी गजाल कितली पर्यंत उलोवप, कितले पर्यंत फुडें व्हरप आनी ताचो राजकारणा कडेन कितलो संबंद लावप हें ठरोवपाक जाय. संजय ढवळीकरान म्हणलां तशें त्या गजालीचें क्रेडीट त्या लोकांक मेळटलें जर ते लोकांक दिसता की ते ताचें क्रेडीट म्हणून. पूण समजा जर लोकांक दिसता की हें आतां चड जाता जाल्यार हांव म्हणलां तशें तें कावंटर प्रोडक्टीव सुद्दां जावपाक शकता. हो जो मुद्दो हा पॉलिटिकल विलाचो. कारण हांव कालय खूब कडेन वाचतालो, सगळ्यांचो प्रश्न आशिल्लो की इंडियन एअरफोर्सान अशें ऑप्शन 2008च्या मुंबय हल्ल्या उपरांतय दिल्लें. पण त्या टायमार तुमचें सरकार आशिल्लें केंद्रांत, तुमी ती पॉलिटिकल वील दाखयली ना. आयच्या सरकारान पॉलिटिकल वील दाखयली. आतां त्या पॉलिटिकल विला खातीर जर तांकां दिसता की क्रेडीट घेवचें म्हण, तुमी कित्याक टिका करतात? आमी टिका अशासाठी करता की हे सगळो वल्गर अटॅम्प्ट जाल्ला क्रेडीट घेवपाचो. जसो सर्जिकल स्ट्रायक बद्दल सांगलें, शरद पवार डिफेन्स मिनिस्टर आसतना ताणें नंतर सांगलें आपणें 3 फावटी सर्जिकल स्ट्रायक केलो, पण अशें केन्ना गाजलें ना. कित्याक ही एक ओवर्ट आनी कोवर्ट अशा स्वरुपाची कारवाई आसता. ती कारवाई त्या वेळार करची पडटा आनी ती ह्या सगळ्या सरकारांनी केल्ली आसता. ब्रह्मदेशान आमचे सैन्य भितर गेले आनी ते जे टेररिस्ट आसात तांचो एक कॅम्प उधळ्ळो. त्यावेळेचे पण आमचे डिफेन्स मिनिस्टर मनोहर पर्रीकर ताणें डिक्लेअर केलें की आमचे सैन्य ब्रह्मदेशान वचून तांकां मारून आयले म्हणून. डिप्लोमॅटीक प्रॉब्लेम केलो ताणें, आपल्या देशाकच केलो. ब्रह्मदेशान सांगलें की आमच्या कोण एकलो येवंक ना आनी परत पांय धरून दाखयात तुमी म्हणून. हे सगळें कांय वेळा अनेक वेळा त्या राष्ट्रा कडेन उलोवणी जाल्लें आसता. आमी करता सांगप ना दुसऱ्याक तें. तशें ते ब्रह्मदेशा कडेन जाता. ही 71 वॉरच्या वेळार संपूर्ण जग भारता विरुद्ध अमेरिकेचे 10th नेव्ही त्या वेळार बंगालच्या उपसमुद्रांत पावली. पण इंदिरा गांधी डगमगली ना. धाड तुजी नेव्ही पळयता आपूण खंय आसा ती. आनी तिणें तें करून दाखयलें त्या वेळार. न्ही लाहोराक पावली न्ही ती. लाहोराक हे साठी जेन्ना फ्रंट ओडलो लाहोर पर्यंत पावले आनी शक्यता आसली की लाहोर सुद्दां ताब्यांत घेवं येतालें त्या वेळार. पण तें केलें ना. आजच्या वेळार कितें जालां, जगान हो जो टेररिजम जाला जगच सगळें हादरलां. अमेरिकेचेर जी विमानां धाडलीं त्या ओसामा बिन लादेनच्या संघटनेन धाडली, त्या दिसा पासून जागतीक वातावरण बदललां. त्यामुळे आज देशाक एक प्रकारची बरी एक शक्ती निर्माण जाल्या. जग तुज्या फाटल्यान आसा. ज्या जाग्यार टेररिजम चलता पळय ताका अटॅक कर म्हणून रशिया सांगता, अमेरिका सांगता, चायना सांगता, UK सांगता, युनायटेड नेशन्स सिक्युरिटी कावन्सिलान ताचे ठराव केल्ले आसात. अशा वेळार कितें मोठी कर्तबगारी दाखोवपाची कांयच गरज ना हांगासर. खरें म्हणजे फाटलीं 5 वर्सां डिप्लोमॅटीक एक्टिविटी जावपाक जाय आसली पाकिस्तानचो प्रश्न, काश्मीरचो प्रश्न सोडोवपा खातीर. ते कशाच प्रकारचे कसलेच स्टेप्स ह्या देशान घेतला, ह्या पंतप्रधान किंवा ह्या सरकारान घेतला अशें म्हाका तरी खंय दिसूंक ना. ही तुम्ही मान्य करतात? डिफर टू सम त्याच खातीर हांवें विचारलें की हे लास्ट जे विधान आसा ते तुम्ही मान्य करतात? फाटल्या कितें जाणा की आज म्हाका दिसता की आज आतां क्रेडीट हो एक वेगळो विशय जालो, तो सोडून दिवया. जे कितें आज ह्या कारवाई नंतर आंतरराष्ट्रीय चीन पासून जो नैसर्गिक पाकिस्तानाचो मित्र चायना, रशिया कडल्यान, अमेरिके कडल्यान, फ्रांस कडल्यान, ब्रिटन कडल्यान, सगळ्या युरोपा कडल्यान, जो इस्रायल कडल्यान ज्या तरेचो सपोर्ट आमकां येता न्हय, म्हाका दिसता की हे यश फाटल्या 5 वर्सांनी जे कितें ह्या सरकारान केलां ताचें यश. म्हणजे आमी खुबदां विरोधकांनी आणि मिडियान सुद्दां मोदीच्या दौऱ्यांचेर टिका केली किंवा ताणें ते वचून जे कितें रिलेशन बिल्डींग आणि गुडविल किंवा डिप्लोमॅटीक म्हाका दिसता की हे काम केलां आणि त्याच्या खातीर हो सपोर्ट आयला आसतलो. एक गोष्ट ही एक गोष्ट जाली. दुसरी गोष्ट अशी की इंदिरा गांधी आमी म्हणटा न्हय, 1971 तिणें पाकिस्तानाचे 2 कुडके करून बांगलादेश तयार केलो. भयंकर प्रचंड मोठी हिंमत दाखयली. म्हाका दिसता की अशा तरेची ॲक्शन घेवपाची संदी फाटल्या म्हणजे मोदीच्या पयलींच्या 10 वर्सांनी 4-5 फावटी तरी आयिल्ली. तेन्ना हो निर्णय जावना सरकाराचो. ह्या फावटी सरकारान हो निर्णय घेतलो, ऑफकोर्स अलॉंग विथ द डिफेन्स फोर्सीस सगळं प्लॅनिंग बी करून. सो म्हाका दिसता की इंदिरा गांधी नंतर येदो व्हडलो निर्णय घेवपी मोदी हो पयलो पंतप्रधान. आतां क्रेडीट हो वेगळो विशय, पूण अशा तरेची धाडसी निर्णय घेवप आनी सुभाष म्हणटा त्या प्रमाणे तातूंत रिस्कय आशिल्ली. जर खंय तरी मातशी चुकी जाता जाल्यार सगळे बुमरँग जावन लोकसभेन पानिपत सुद्दां जावं शकता ह्या पक्षाचे, जे ते ह्याच्या कारवाई ह्या एक्शनीचेर निवडणुको जिखपाक पळयता.
ते उलटय जावं येताले, ती रिस्कय घेतली. पण हे एक धाडस करपी हो पंतप्रधान किंवा संधी साधपी हो पंतप्रधान एक गजाल की प्रायम मिनिस्टराची एक बोल्ड स्टेटमेंट आणि बोल्ड डिसिजन हें सगळ्यांकच दिसता. अशें आसतना जेन्ना कर्नाटका भितर बी येडियुरप्पा म्हणटा की आमी 1022 सिटां जिखतले म्हणून, तुमकां दिसना हो इल्लो राजकीय अतिरेक जालो म्हणून अशें म्हणप? म्हाका हाजेर कॉमेंट करपाचो ना, बिकॉज हांवें तो कॉमेंट ताजो पळयलो ना टू इन वॉट कॉन्टेक्स्ट ही हॅज सेड इट. पण हांव एकच सांगपाक सोदतां, बाईन अशें म्हणलें की ह्या 5 वर्सांक डिप्लोमॅटीक रिलेशन्स वी हॅव फेल्ड. दिस गव्हर्मेंट इज टोटली फेल्ड इन डिप्लोमॅटीक रिलेशन्स. करेक्ट इट. फेल्ड इन द सेन्स आमी अशें म्हणलें की पाकिस्तान काश्मीर प्रश्न सोडोवपा खातीर जी पावलां उचलूंक जाय ती उचलली ना. जालें, हो मुद्दो म्हजो. इट इज अ फेल्युअर ऑफ दिस गव्हर्मेंट वीच ही क्लेम्स. हय. हांव म्हणटा फक्त 5च वर्सां मेळ्ळे आमकां. काँग्रेसी कडेन 50 वर्सां आसा तेन्ना काश्मीर प्रश्न नाशिल्लो, ह्या जगान भितर काश्मीर प्रश्न नाशिल्लो. तुमी 71चे म्हणटात तेन्ना 71 भितर फूल देश नेशन एका इंदिरा गांधी फाटल्यान आशिल्ले, इन्क्लुडींग अटल बिहारी वाजपेयीन ताका उपमा दिली की दुर्गामा म्हणून. आनी त्या वेळार आनी आयज तुमी पळयतात कितें, हो अटॅक तुमी पयर केलो तेन्नाच आमचे जेन्ना बॉम्बस्फोट जावन 40 जवान हुतात्मा जाले, आयज काँग्रेसीचे प्रवक्ते म्हणटात की 12 दीस कित्याक काडले. आता 12 दीस काडटा आसतना ही जी डिप्लोमॅटीक रिलेशन्स असतात प्रत्येक नेशना कडेन उलोवपाची, आनी ताच्या फाटल्यान आमी अटॅक केले, स्ट्रायक केले नंतर परत जे आमकां म्हणजे तांच्या पाकिस्तानान वचून जेन्ना आमी अटॅक करतात तेन्ना सँक्शन्स लागपाची शक्यता आसता. अशा वेळाचेर हें सगळें करचे पयलीं सायमल्टेनियसली आमी ती रिलेशन आमचे म्हणजे PMO ऑफिसान किंवा ह्या सरकारान डिप्लोमॅटीक रिलेशन सगळ्या कडेन केल्ले आसात. आनी त्याच धर्तीचेर आयज तुमी पळयले जर जायत हातून भितर कार्यक्रमाक कांयच बदल ना. सुषमा स्वराजाचे जे डिप्लोमॅटीक टॉक्स बाकी कडेन आसतले, कोणी चायना कडेन आसतले किंवा ब्रिटना कडेन आसतले, USA कडेन आसतले, रशिये कडेन आसतले, जे महासत्ता किंवा बरी डेव्हलप्ड नेशन्स आसात आनी जे प्रबळ आसात तांचे कडेन तांणी टायज केल्ले आसात. आनी एका सायडीन ते उलयत आसतना दुसरे सायडीन परत अटॅक करपाचे धाडस हे ह्या कॉन्फिडन्स गव्हर्मेंटा आसा म्हणून जाल्ले आसा. एक गजाल म्हाका सांगात, आमी फायनली गोंयचेर येवया, पण लोकसभेचे इलेक्शन जर पळयलें जाल्यार सगळे एटलिस्ट ओपिनियन पोल्स जे आशिल्ले ते सांगताले की BJPक खंय तरी फाटली खेपेक जितली सिटां मेळिल्ली ताच्या की बरीच कमी सिटां ह्या खेपेक मेळटली म्हणून. अशी परिस्थिती ही घटना तांकां कितली मदत करपाक शकता? तुम्ही विधानसभा लोकसभेची म्हणटा. लोकसभेची 2 जागा आमच्यो. हय. 2 जागांमध्ये न्ही, हांव म्हणटा पयली नॅशनल, मागीर आमी गोंयची 2 जागांचेर येवया. हय. पण नॅशनलाकूय अशें म्हणटाले की तांची सीट्स बरीच कमी जातली. हय. प्रमोद कितें जाता, जरी अशे इश्यूज तयार जाले तरी ग्राउंड रियलिटी म्हणून एक प्रकार आसता. त्या ग्राउंडाचेर कितें आसा, गोंयांत कितें आसा, बिहारांत कितें आसा, मध्य प्रदेशांत, उत्तर प्रदेशांत, राजस्थानांत जें वातावरण आसा त्या वातावरणांत ह्या गजालींचो थोडो फार फरक पडपाक शकता. पण परिस्थिती ही असल्या म्हणजे युद्ध म्हणत आतां युद्ध हें थोडेशें वेगळें. आतां जे आमी उलयता की युद्धाचो राजकारणा कडेन संबंध खंय तरी लागता किंवा हें अशें आमी म्हणटा. पण लोकल इश्यूज जर पळयले त्या भागांतले, उत्तर प्रदेश फॉर एग्जाम्पल, उत्तर प्रदेशांत ज्या पद्दतीची युती जाल्या समाजवादी आनी बहुजन समाज, ही डेडली युती आसा. कारण तांच्यांनी ऑलरेडी प्रूव केला. खुद्द मुख्यमंत्र्याचो योगी आदित्यनाथाचो मतदारसंघ उडयलो तांच्यांनी. उपमुख्यमंत्री KP मौर्याचो तांच्यांनी मतदारसंघ उडयलो. फुलपूर हाजो कैराना हो हुकुम सिंग जो एक्सिडेंटान गेलो थंय पोटनिवडणूक जाली, तो मतदारसंघ तांच्यांनी युतीन उडयलो. सो ह्या परिस्थितीन थंय उत्तर प्रदेशांत ते देंवता. ही परिस्थिती म्हाका दिसना की युद्धाच्या हाज्या खातीर ही परिस्थिती तुम्ही म्हणटा प्रचंड बदल जावचो ना. तुम्ही जे म्हळ्यार की बोल्ड प्रायम मिनिस्टर आणि बोल्ड डिसिजन मेकिंग ताजो कितलो फरक पडटलो लोकसभेच्या निकालाचेर? हय, काही प्रमाणात पडटलो नक्की. म्हणजे कमी जितलो भाजपाक जाय तितल्या तरेन तितल्या प्रमाणात ना, पण पडटलो. कारण कितें जाणा, राजेंद्र म्हणटा ते की ग्राउंड रियलिटी म्हणटा न्हय, म्हाका दिसता की ग्राउंड रियलिटी विधानसभेक चड लागता. की लोकल इशू, लोकल कामां जाली ना केली, कोणी नळ दिलो, रस्ते केले, हे केले, हे चड लागता लोकांक. भारतान हल्लो केलो का पाकिस्तानान जिखलो हे विधानसभेक लागना. म्हाका दिसता की लोकसभेच्या निवडणुकीच्या हाचेर मातशें चिंतप लोकांचें वेगळें जाता आनी त्या हाचेर थोडो फरक पडूंक शकता. आतां गोंयचे जर उलयत न्हय, लोकसभा निवडणुको ज्यो पयलींच्या काळांत लढल्यो वताल्यो ती आनी आतांच्यो लोकसभा निवडणुको ह्यो विधानसभा आनी लोकसभा ऑलमोस्ट एका
लेवलाचेर पावल्या. इश्यूज जे आसा ते ऑलमोस्ट लोकलायज इश्यूचेरच आता जाला, आता खूप localize जाला, बरोबर. रिजनल पार्टीज ज्यो आसा ते त्याच मुद्द्याचेर लोकसभा निवडणूक हय, लढयतात. तरी पूण म्हाका दिसता की आता तुम्ही म्हणता की बीजेपीक बरोच फायदो जावपाक शकता. ना बरोच न्हय, म्हणजे बरोच म्हणजे तांकां जितलो जाय तितलो जावचो ना, पूण फायदो जावं शकता. पण आज गोंयान बीजेपीची परिस्थिती ना गोंयचेर आमी मागीर येवया, हांव देशाचेर म्हणटा. नॅशनल पर्स्पेक्टिवान जावं शकता. कारण युपीची सुद्धा आत्ता जी उदाहरणं सांगली न्हय, ही सगळी ह्या स्ट्रायकाच्या पयलींची उदाहरणां. ते स्ट्रायका नंतर सायझेबल वोट स्विंग जावं शकता, जावपाक जावं शकता. शकता. आणि तोच तर प्रयत्न आसा भाजपाचो, तो definitely प्रयत्न हायप आसा. वाडत व्हरपाची हो बाई प्रयत्न आसा. तुमकां दिसना अशी जेन्ना एक बोल्ड डिसिजन जाता तेन्ना जनता एक वेगळी दृश्टी ताजे कडेन पळयता. शक्यता आसा, परंतु भारतान गेल्या 5 वर्षांत बीजेपीच्या कालावधीन जी कितें अर्थवेवस्थेची परिस्थिती निर्माण जाली, डिमॉनिटायझेशन ज्या सरकारान केलें आनी गरीब धाकट्या बारीक हातातोळा जो जगता फ्रॉम हँड टू माउथ, ह्या सगळ्या जनतेचो वाट लावन उडयली. करप्शन गांवार करता म्हणून सांगलें, स्कॅमची आपूण सगळी चवकशी करता. फाटलो एकूय स्कॅम ते चवकशी करूंकय पावले, जो स्कॅम म्हणजे म्हणटाले ते, किंवा जे गेले कोर्टान ते सक्सेसफुल तांकां जालें ना, ते भायर पडले सगळे, इन्क्लुडींग 2G स्कॅम आमी पळयतात. जॉब्स इथं क्रिएट करता म्हणून सांगलें, 2 कोटी जॉब्स दर वर्सा. ती परिस्थिती कितें आसा ती आज भारतीय जनता पळयता सगळी. जॉब क्रिएशन जालें ना. फॉरेन इन्व्हेस्टमेंट FDI मोठ्या प्रमाणात जाता म्हणून सांगलें, तें जालें ना. त्यामुळे इंडस्ट्रीच्या लेवलचेर आमी फेलियर जाले. आमी डिमॉनिटायझेशनचे फेल्युअर जाले, कम्प्लिटली फेल्युअर जाले. भायलो काळो पयसो आमी हाडटा म्हणून सांगलो, कांय एक पयसो हाडलो हांगा हाडून पावलो ना. उलट जाणें जे कितें अफरातफरी केल्यो, स्कॅम केले, ते लोक देशा भायर पळून गेले. आत्तां खंय तरी मल्ल्या पावता न पावता. दिस पॅट्रियोटीक सेंटिमेंट विल नॉट एब्सॉल्व दिस नो, गव्हर्नमेंट विल नॉट एब्सॉल्व. आणि लोकांक कळटा की तूं आतां जी एक्शन पळय घेतल्या ती इलेक्शनच्या तोंडार घेतल्या म्हणून. बरें, तुमकां हें दिसना की हे जे दीज आर रियल इश्यूज, तो मागीर डिमॉनिटायझेशनाचो फॉल आउट आसूं किंवा GSTचो फॉल आउट आसूं, अल्टिमेटली दीज आर लोकांच्या दैनंदीन जिवनांतले तांकां त्रास करपी किंवा चिमटी काडपी रेग्युलर इश्यू. ही जी पॅट्रियोटीक फिलींग एक ओवरऑल तयार जाल्या, कारण इलेक्शनाक अजून 2 म्हयने उरल्यात, तुमकां दिसता तुमकां तारून व्हरतली म्हणून? हांव एक गोश्ट सांगता, इलेक्शन हो जो एअर स्ट्रायक आसतलो किंवा पुलवामा इश्यू आसतलो, ताजे खातीर केलो म्हणना हांवें, पण हांव म्हणटा ताजो फायदो जातलो, तो तारून व्हरतलो काय तारून व्हरचो ना. पण ताच्या पयलीं जो इम्प्रुवमेंट तुम्ही पळयले जर जायत, भाईन म्हणलं तशें, द इंडस्ट्रियलायझेशन ऑफ फेल्युअर, ब्लॅक मनी हाडपाक. तुम्ही कितें म्हणटा, इश्यूच ना म्हणटा ते? हांव म्हणटा तुम्ही सगळे पॅरामिटर्स चेक करून घेवत, पॅरामिटर्स दवरात, कंपॅरिझन दवरात आनी मागीर उलयात. हय, सगळे जग म्हणटा की मोदी गव्हर्नमेंटा भितर ह्या सगळे पॅरामिटरांचेर वी हॅव अचिव्ड अ लॉट अँड वी आर मुव्हिंग व्हेरी फास्ट. इकॉनॉमिक ग्रोथ जावं बाकीच्या सगळे फ्रंटाचेर आमी वता. फक्त काँग्रेस एक म्हणटा, लोक कितले पिशे नात की हे सगळे एनालायज करपाक. आनी तुमी म्हणटा फक्त जॉब हे सरकारी सेवेकच जॉब असता अशें कांय नासता. मुद्रा लोन जावं बाकीचे स्कील इंडिया, डिजिटल इंडिया, अशे कितलेशेच जॉब क्रिएटिव्ह हाडलेले आसात, स्वता रिसोर्सफुल केल्ले आसात. तुम्ही म्हणटात ती जी रियलिटी आहा ती सारकी ना रियलिटी? बिलकुल ना. हातून भितर लोकांक खबर आसा की ह्या सरकारांतल्यान म्हाका कितलो फायदो जाल्लो आसा. प्रत्येक मनशाक घर आसपाक जाय, प्रत्येक मनशाक टॉयलेट आसपाक जाय, ह्यो फॅसिलिटीज आसात त्यो अशें करून जायनात. आणि तुम्ही म्हणटात की खंयच्याच चिमटी काडल्यात ना, फक्त उपुरबाय गेल्या, फक्त एकच उपुरबाय गेल्या, चिमटी काडल्यात ना. चिमटी कशें काडले ना? चिमटी काडूनच आयज जो इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्ड जाता ऑल ओव्हर इंडिया, इफ यू सी द इन्फ्रास्ट्रक्चर, हाऊ इट कॅन हॅपन ओके विदाउट दिस टॅक्सेशन आसतलें. पण लोकांक ताचो बेनिफीट हो आतां येवपाक लागला. पयलींच्या जेन्ना ते केले खंयचीय चेंज आसा तेन्ना इकॉनॉमी स्लो डावन जावता. इट इज अ मेजर चेंज. GST हो फक्त काँग्रेस चाइल्ड, मोदीन तातून भितर बोल्ड डिसिजन दाखयलें की आता लोकांक ताजे फायदे दिसपाक लागतले, फायदे दिसपाक लागल्या. राजेंद्र बाब, लास्ट म्हाका तूं गोंयचेर येतना सांगात, गोंया भितरय तुमी म्हणटा तसली कांय आमगेले रियलिटीज आसात, ग्राउंड रियलिटीज, ती मागीर मायनिंगाची आसूं किंवा बाकीची इश्यू आसूं, आनी ताका लागून खंय तरी आमकां BJP बरी स्ट्रगल करतना दिश्टी पडटा. हाजो गोंयचेर कितें परिणाम जातलो काय जावचो ना? तुम्ही युद्धाचो म्हणटा, ही जी एक पॅट्रियोटीक फिलींग आनी तातूंतल्यान जे आतां सगळी एक्शन चालू जाल्या ती. प्रमोद, BJP ह्या वेळार म्हणजे म्हाका दिसता की आमी जो अभ्यास करता किंवा आमी जे समजून घेवपाचो प्रयत्न करता, ह्या वेळार विकास हो मुद्दो घेवन BJP फुडें वचपाक सोदता. जाल्यार दुसरे वटेन लोकांचे प्रश्न हो दुसरो विशय आसा. आतां विकासाक कडेन हें करता आसतना कांय इश्यूज BJP कडेन निश्चित आहा. मांडवीचो 3रो पूल आसा,
आनी कांय स्किम्स आसा आनी कितें आसा ह्यो फुडें करपाचो प्रयत्न करतलो. पूण ह्या तोंडाचेर जे काही विशय तयार जाल्या, मायनिंगाचो विशय फॉर एग्जाम्पल, हो सद्या स्फोटक तरेचो जाला. आनी हो विशय किंवा बाकीचे आनी विशय, आतां बेरोजगारीचो विशय आसा, कितले नोकऱ्यो दिल्यो आनी कितें आमी जरी म्हणलें तरी बेरोजगारीचो विशय हो अत्यंत गोंयांत गंभीर आसा. दिस वील नॉट बी एबल टू टायड ओवर. ना म्हाका ह्या युद्धाचो किंवा ह्या युद्धजन्य परिस्थितीचो गोंयच्या राजकारणाचेर म्हणजे गोंयच्या निवडणुकीचेर, आगामी लोकसभा निवडणुकीचेर किंवा ह्या दोन ज्यो आतां पोटनिवडणुको 3 कडेन जावपाच्यो ताचेर परिणाम कांयच व्हडलो जावचो ना. कारण प्रमोद आनी एक फुडें वचून सांगता, 1972ची जी निवडणूक जाली ती म्हणजे जे युद्ध जाल्या उपरांत बांगलादेश, त्या निवडणुकीत ताचो कांय इफेक्ट दिसलो ना. काँग्रेस त्या निवडणुकीत आसलो पूण कांय करपाक शकलो ना. त्याच्या पयलीं 65च्या निवडणुकीत भाऊच्याच फाटल्यान लोक रावले. एक्चुअली तो काँग्रेसीक चान्स आशिल्लो फुडें येवपाक तो हें घेवन, कारण पाकिस्ताना बरोबर युद्ध जाल्लें, उपरांतचें परत पाकिस्ताना बरोबर युद्ध जाल्लें. पूण लोक हे आपलेच विशय घेवन, गोंयकार एस्पेशली, तांकां नॅशनल इश्यूज व्हडले ओके म्हाका दिसना. तुमकां कितें दिसता? ते म्हणटा की हाजे पयलीं युद्ध जाल्लें तेन्ना गोंयच्या राजकारणाचेर ताचो काय परिणाम काय जालो परिणाम ना. आतां कितें जातलो? आता मिडिया खातीर मातशें चड कनेक्ट जाल्लो आसा नॅशनल हेका, तरी पूण म्हाका दिसता की खूब व्हडलो परिणाम लोकसभेक हेचेर जावचो ना अशें दिसता म्हाका. त्याच्या पेक्षा जास्त परिणाम खंय जावंक शकता, रमेश तवडकर BJP खातीर काम करता, वील हेल्प नरेंद्र सावयकर ऑर हुएवर इज द कॅन्डिडेट, किंवा थंय खाणीचो प्रश्न ह्याच्या फुडें हे सरकार कशे तरेन हाताळटा, लोकांक कशें कितें सांगता आनी आपल्या बाजून हाडूंक शकता काय ना, हाचो परिणाम चड जातलो. उत्तरेक म्हणत जाल्यार पार्सेकर सोपटे बरोबर काम करता काय ना, विश्वजीत राणे, प्रताप सिंग राणे भाजपाक मतां कितकी दिता, ज्यो ग्राउंड रियलिटीज आमी म्हणटाले त्यो ग्राउंड रियलिटीज. बाई विश्वजीत राणे, प्रताप सिंग राणे म्हणटा हसपा लागलो. आनी प्रश्न विचारना, तूं सांग म्हाका कितें सांगपाक. गोव्यान ह्या भाजप सरकारान खरी खरी वाट येयली गोंयची. 35,000 कोटी रुपयाचे स्कॅम मायनिंगान जाला म्हणून आमचे मुख्यमंत्री ऑपॉर्च्युनिटी आसतना सांगपाक लागले. आज दिसून येता की तसो रिपोर्टूय आज खंय अवेलेबल ना. आनी 35,000 कोटी वयल्यान तो शेवटी 2,000 कोटी 3,000 कोटी म्हणटा परत एक पयसोय खंय आज 35 रुपया 35 नवे पयशे कोणें सोदून काडले ना बेदल्ल्यान. काल जे 18-19 जे बील दिले बजेट जे दिले ते संपूर्ण कॉपी पेस्ट केले. हांवें दाखोवन दिल्ले ते पळय, म्हणजे फाटे गेल्या वर्साचे जे फिगर्स आसा एकदम लास्ट टू द लास्ट नया पैसा तो तशेंच तसो ह्या वर्सा तुमी रिपीट केलो. पण तुमी केलें कितें पयलें एक वर्स भर या कांय केलें ना. मायनिंगचो विशय फक्त आश्वासनां दिवन आज पळयता फरक पडचो ना. फरक निश्चित रित्या हांचे विरुद्धच गेले. आधी मुळातच काडचे फावट केंद्रातल्या परिस्थितीचो ना काय जावचो ना, केंद्राचो फरक जावचो ना. कित्याक भारताचे लश्कर हे सक्षम आसा, हो ह्या देशांतलो अगदी खेड्या पाड्यांतलो नागरिकय जाणटा. तांकां फक्त तुवें आडोवन धरूंक जायना. ओके ताणी तुमचे मायनिंगाचा विशय काडून ते सांगतात काय फरक पडचो ना, तुमी कितें वेगळे बी उलयतले काय यू एग्री विथ? भारतीय जनता पार्टी अशे इश्यू क्रिएट करून ताचेर मलय खावपाचें करना. आमचें संघटन आयजय तुमी पळयलें जर जायत एका आठवड्या मदीं एक कार्यकर्तो, आतां हांव म्हज्या मतदारसंघान 4 फावटी ह्या एका मतदारसंघाक एक कार्यकर्त्याच्या प्रमुख 100 कार्यकर्ते एक कॉन्स्टिट्युएन्सीन आसात ताजे कडेन वतात. आमचे 22 तारखेर प्रोग्राम आशिल्लो, 24 तारखेर आशिल्लो, 26 तारखेर आशिल्लो, 26 तारखेर 2 आशिल्ले, आयज 28 तारखेर जालो, 2 तारखेर रॅली आसा. आनी हे सगळें करता आसतना आमी आमच्या कार्यकर्त्या कडेन, मुळाच्या कार्यकर्त्या कडेन फक्त निवडणुकीच्या वेळार वचना, तर संपूर्ण आमच्या 5 वर्सांक आमी कार्य करीत आसतात. आनी आमचो कार्यकर्तो हो पयशे दिवन काम करपाचो कार्यकर्तो न्ही, वो एक सक्षम फायदो जातलो काय जावचो ना? हो फायदो जातलोच. कारण आयज कार्यकर्ते आमी पयर अमित शाह आयलो तेन्ना साधारण ते 20,000 बूथ लेवल कार्यकर्त्याचे संमेलन केंद्रातल्या गजालीचो फायदो जातलो काय जावचो ना? केंद्राचेर हांव खंयच्या एअर स्ट्रायक सद्याचे राजकीय आमी एअर स्ट्रायकाचेर डिपेंडेंट रावले ना. सांगता की आमचें संघटन प्रबळ करतात. एअर स्ट्रायक हो एक इव्हेंच्युअल आयला आसा ज्या वेळार पुलवामा करपाक नरेंद्र मोदीन सांगलें ना. ताचो फायदो जाता जावप ना जावप हे जनता ठरयतली. नरेंद्र मोदी बोल्ड काय नरेंद्र मोदी एक कणखर नेतृत्व आसा ही जनता ठरयतली आणि त्या भरवशाचेर निवडणुकीक वचना. बरें, हांव इतल्याचेर थांबता. म्हाका दिसता चर्चा खूब बरी जाल्या, कारण युद्ध आनी राजकारण हे खरें म्हळ्यार मिक्स जावपाक जायना. पण युद्ध सुरू करप आनी युद्ध थांबोवप हे बहुतांश खेपेक राजकारण्यांच्याच हातांत आसता. ती परिस्थिती कितें जाता ती देशाक कळटली. मात त्या परिस्थितीचो
जेन्ना राजकीय दृश्टींतल्यान आनी निवडणुकीच्या दृश्टींतल्यान विचार जाता तेन्ना जनतेन ज्यो गजाली आहात त्यो खूब वेगळे तरेन तपासपाच्यो आनी वेगळ्या वेगळ्या निकशांचेर मतदान करपाची आवश्यकता आसा हें लक्षांत दवरचें. इतलेंच मागता. तुमी आयले, इतले बरे तरेन मतां मांडली. थँक्स अ लॉट. पळयत रावत फुडें. नमस्कार.